गायन घेऊया A24 पेज नंबर 12 A24. Soncoștanii sotaduca uskia côté sotaduca kushapana sotaduca sokle kore sotaduca kushapana sotaduca sokle kore sotaduca Salvador udetana Kalzakle utkasota Aichane sanche sopuso Tuka donya de bedoita Aichane sanche sopuso Tuka donya de bedoita Coștanii sotaduca uskia côté sotaduca kushapona sotaduca sokle kore sotaduca kushapona sotaduca sokle kore sotaduca सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देवच्या तुमकां कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शावेरितो रॉड्रिगीस हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दुसरें तेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विक्टर रॉड्रिगीस हे आमचे भाव आसत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरया सगळीं जी कोण कश्टावतात ह्या दिसांनी पावसाक लागून लँडस्लायड्सांक लागून वायनाड हांगासर करीत भाशेन जायते घोराबे नाच जाल्ले आसात तशेंच हे दुसरे कडेन जे कोण त्रासान पडल्यात तांचे पासत मागुया देवान तांकां फावो तो आदार आनी मजत पावोवपाक आनी आमचेच फिरगोजे पासतूय मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दुखतुरया आनी देवाचे काकलुती कुलोव मारून आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता मनान चिंतून थोडान सारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्या दुदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रोचल्यान तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या ससनांक जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप सोर्वेस्पोर अशें सांगता त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली
सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तोलवारांतली वाटोवली तांकां, ओरोण्यांत बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसोवाच्या जाग्यार वेता. पयस तावन सोर्वेस्पोर तांकां दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी, हांव तुका आनी एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतोली. नव्यान शृंगारलोली खुशाल करतल्या बराबर आनीक एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामाराच्या दोंगराचेर आनीक एक पावट तूं दाका मोळें लायतली. वोंपी वोंपून गेले ते आपले फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाड मारतले. उठात, सायोनार चोडून वचुया. सोर्वेस्पोरा आमच्या देवा सोरशीं या. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक जोयजोयकार करात. पोरगोटात, वाकाणात, आर्डून म्हणटात, सोर्वेस्पोरान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. देवाचें उतर देवाचें बोरकार. जाबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणया, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सोर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जोमा कोत्ता. जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. सोर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगलीं संतोसान बोब मारतलीं. जोम्या जोम्यांनी लोटून येतलीं. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोसान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बराबर आनंद बोरीत आसतले. तांचें रुंदोन सोंपोवन तांकां दितलो संतोस. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजल्लो आनी देव पोरजेक मेळूंक आयलो. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजू तुयचो बाय सोलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी खानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन ओशी उयेल मारली. सायबा, दाविदाच्या पुता,
म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे कोडे अशें प्रातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गोरोण्याच्या सांडलोल्या शेडया सोरीं धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेसून तिका म्हणलें, आगे ओड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखणी तुका क्रिस्ता. जसो गवडी आपल्या शेड्यांक राखता, तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. बाबा भयणीनो, आज आमी अंतर्गीत जाबाब कसो हांगासर जें घेतलां तें आमकां दर दिसाक सर्वेस्पोर देव एक गवडी कसो राखता. दर दिसाक आमचो परामोस करता, दर दिसाक आमकां तो सांबाळटा. केदी सुभागी आमी, कित्याक सर्वेस्पोर आमची काळजी घेता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता जेरमियास प्रभुदाच्या पुस्तकांत कांय बरें सर्वेस्पोर ही उतरां म्हणटा. अशें सांगतात, तोरबारांतलीं वाटोवलीं तांकां ओरोण्यांत बोगसणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता आनी पयसतान सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. कित्याक गाय? कित्याक सर्वेस्पोर सासणाक मोगान तांचो मोग केलो आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. देव सदांच आपल्या मोगाक तीर रावता. देव आमकां पोरो घालिना, देव आमकां सांडिना, देव आमकां सोडिना. जायते फावटी आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. अशेंच कितें आमकां दिसता की देव आमकां सगल्यांक बरी सोडवून बसयता आनी हेरांक भायरायता. क्रिस्ती भावा भयणां कुडीक देव सोडवून फावो करिना. आमी ती बासायलेली मनशां, आमी ती विचून काडलेली पोरसां, आमी ती देवान मागलेली पोरसां अशें आमच्या मनांत जायते फावटी आसा. गोंय समज आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां तावो करता आनी आमचे मनांत आसलेलें वांकडें चिंतप तो सारकें करता. एक सामारियाची बायल जी कानाचे एक वस्तोरी किरीत भाशेन जेजू सोशी येता आनी ती ताका म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेचे देंवचार जबोर पिडापीड तिका दिता आनी ती कोश्टवता, तुजे लागीं मागता तिका बरी कोर. आनी भाव भयणीनो, जेजू तिका पळयना. आमी हिंदी भाशेन म्हणटा नजर अंदाज, म्हणजे पळयोवन पळय नासलेल्या भाशेन करता. कित्याक जायत? कित्याक जेजू आपूण बेस बरें सगळें जाणा आसलो तरी आसतना आपल्या शिसाचें मोन जेजू तिका दाखोड करता. आनी आमी जाणव कानाचे वो सामारियाच्या बायलांक आनी हेर जुदेवांक पडो नासलें, दुस्मान कशी ती जियेताली. ह्या शिसाचें मोन कितें तो जेजू दाखोड करता. आनी जेजू जेन्ना ही बायल प्रार्थता, ओरडटा, बोबाड मारता, शीस येवन तिका म्हणटात, ते म्हणटात तिचें मागणें आयक तरी, तिका कितें मागता तें दी आनी धाड. जेजू म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल गोराण्याच्या सांडलोल्या शेडया सोशी धाडटा. कित्याक काय जेजू ही उतरां म्हणटा? कित्याक शीस अशें चिंतात, आमी ते विचून काडलेले, आमी ते मनीस जाणें देवान मागलेले. म्हणटकूच
आमकां जेन्ना देवान विचून काडल्यात जाल्यार दुसऱ्यांक आनी सोडवून ना, आमीच ते फकत विचून काडलेले. म्हणटच आमकांच सोडवून फावो, दुसऱ्यांक आनी ती आमी दिवची न्हय. हें मन जेजू शिसांचे बेस बरो जाणा आसलो. ताका लागून जेजू तांच्या मनांतले आपल्या तोंडांत घालून ही उतरां उक्ता आनी दाखोड करता की हांव सोरवोंडार, हांव गूण ही सगल्या शेडयांचो, हांव सगल्यांक राखता. कित्याक सगलीं म्हजी सोशी येतात, तांकां समाधान करूंक म्हाका देवान पाठयला. हाका लागून जेन्ना जेजू तिका म्हणटा, ती म्हणटा सायबा म्हाका पाव, तो म्हणटा गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेटांक दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, सुणें मोडप म्हणल्यार केदो व्हडलो अपमान. सुणें मोडप म्हणल्यार तुका किकोंत करप, सुणें मोडप म्हणल्यार तुका भायरावप, सुणें मोडप म्हणल्यार तुजी जात कात आनी तुका सारकोच दुर्नीर आपटून ओदीक आनी ओदीक पेट घालप, अशें आमी जायते फावटी चिंता. पूण ती बायल ओकमान सोंसता, कित्याक ती जाणा आसता आपले धुवेक बरी करपाची येवजण, आपले धुवेक बरी जावपाची फकत इलाज ह्या दोनया लागीं आसा. आनी ताका लागून ती म्हणटा खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे घालतात. केदें व्हडलें चिंतप. तूं म्हाका इल्लीशी तरी काकलूत फावो करीत सोबया, इल्लीशी नदर म्हजेर घालीत, इल्लोसो तुजो वेळ प्रार्थनान बापाक तूं आमकां उबारीत जाल्यार म्हजी दूख बरी जातली. ह्या भावार्थाक लागून भावो भयणीनो, जेजू आपल्या शिसाची मनां उसवाडायता. कोणूय जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो कोंकणो, जावं तो बुद्धिस्ट, जावं तो मुसलमान, जावं तो पारसी, हेर धर्माचेय मनीस जावं, जे कोण म्हजे सोशी येतात ते भावार्थान मागीत जाल्यार तांकां काकलूत फावो जातली. भाव भयणीनो, तेन्ना जेजू ह्या शिसांचे दोळे उगडून तिका म्हणटा, आगे ओड तुजो भावार, तुका जाय तशें जावं. आनी तेच घडये बाबा भयणीनो, जेजू ही काकलूत दाखयता तेन्ना तिची दूख बरी जाता. आमकांय हीच करपा मागुया, आमची मनां उजवाडप, आमचे दोळे उक्ते धरूंक, आमच्या काळजांत आमी जें कितें आसा तें वायट दुसऱ्या विशीं पयस धरूंक, आमची मनां दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सोरी आमी दोयेडायेन पळोवंक, नुदीक आनी उदीक देवाची काकलूत सगल्यांक दिवन ह्याच अंतर्गितान साबा म्हणला तो गूढ आपल्या शेडयांक राखता, तशेंच सर्वेस्पर आमकां राखता, आमकां सगल्यांक फावो जावं. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्ये ओवी सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा प्रसून जावन इंदेणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां
ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सूर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ते तुज्या अंदूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलें पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसलें आनी मरणाची जैत व्हरून पुनर्जिवन पण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित पोरसा तुका जोडून घेत देखून देवदूतान समेज भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कितोन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक खरोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good por goduya Sumia Jesu amigo urakaka Arika shireniaka Ditlis bauti tu voi bovana so Amin tu she maron por goda बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो जाल्यार आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक सिमावा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागयून सुसे बागयून धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मोगावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पुढे दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कृषी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जे ताणें राजूच चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमचे ककटखोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे ककटखोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीचे जेवणाका पयल्यान ती सुगरी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरले. सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख, अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो, कोमियाच्या वेळार आदींच फुडें तुमकां ओडी करून उबी राव म्हूण सांगता. म्हणजे यू शूड स्टँड बिफोर द प्रिस्ट अरायव्स टू रिसीव कम्युनियन. देव बरें करूं. नोवेनाची मागणी सगळीं बरोबर. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीची माय, सुसरे कोर मोशे, हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बरवशा पातकेलच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगापासो जेसू क्रिस्ताच्या. उगड तुज्या आत्माका एका दुर्बोड पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजेताय. कात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सरवसांच. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयो, पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो वेडू. अदीक करून हेम कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई, निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माई, तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस्पो चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज्य येसू. देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. शाश्वत आदाराची माई, तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस्पो चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज्य येसू. देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आमच्या मरणाच्या वेळार. शाश्वत आदाराची माये, तुज्या भुरग्या पासून विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस्पो चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज्य येसू. देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी, आदादी अदृश्टांक सांपडलेल्या मजूत को रोस्कोत काडसाच्या माग पोचे पासून ज्या शरातीन देवाची आमणी विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटलेल्या अस्तरापासून. फावो कोर तुजो आदार सगळ्या जे मागता तुजो सासणाचो आदाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी. आदार दिनार वर्सांत आनी दुखी कोती. प्रार्थुया. हे सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं सजी येताय रासपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमी गिरीत भाशेन पिडेवंतांचो उगडास करूं. ह्या वेळार जाणीं आमकां आपल्या खातीर मागूंक लायलां तांचो ह्या वेळार उगडास करून तांकां देवा मुखार दवरुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार
आनी सोड आनी संवसार उचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे हृदय तुजे सरशी सोमिया सो तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सगळे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवून आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीची ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतल्यान बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमीन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमीन गायन घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12 Sushi